आणि घेतला आज IT डिपार्टमेंट वन फाउंटेन ताचे सगळे कलिग्सांनी GLRचे ऑफिसर म्हणजे अत्यंत महत्वाचो स्टेप आसा कारण तुमी जर जशें आतां आमी अभ्यंकरान सांगला की फक्त ऑनलायन एप्लिकेशन करूनच जायना जाल्यार ऑनलायन एप्लिकेशन करून तुका ते ऑनलायन बशिल्ले कडेन मेळपाचें हातूंत भितर प्रोविजन आसा दिस इज द बेस्ट सिस्टम तशें भायर फॉरेनांत तशें आसता न्ही तूं घरा कडल्यान एप्लाय कर तुका खंयच्यानी हाडपाक मेळटा आनी म्हाका दिसता हें जर सक्सेसफूल जालें ओन्ली थिंग म्हजी रिक्वेस्ट एकूच आसा यू हॅव टू सी दॅट दीस सक्सीड्स जाल्यार सामान्य मनशाक एज्युकेशन नासता ताका बाबड्याक तें कांय खबर नासता खूब फावटी कितें जाता की ताका कशें एप्लाय करप सुद्दां खबर नासता तशें कितें जर एक मेथोडॉलॉजी वर्कआउट करप जाल्यार सामको सामान्य मनीस जो टोटली इलिटरेट आहा पूण ताका जर एका दिसा भितर 2 दिसा भितर जर आपलें कितें जाय तें मेळ्ळें रेजिडेंट सर्टिफिकेट मॅक्सिमम पावटी मारता दिसा म्हाका आनी चडसो डिमांड आसा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बाकीचे कसली लायसन्सीस हाच्या खातीर चड डिमांड आसता सो देन वी कॅन डेफिनेटली कॉमन मनीस म्हणपाक लागतलो की देर इज ए गुड गव्हर्नन्स कारण पयलीं म्हणजे तातूंतल्यान आमी मेकळे जातले आमकां घरा कडेन पयलीं वयस जाता असले कामाक लागून आमदार मंत्री हांचेर जे प्रेशर येता असले कामाक लागून ते पयलीं म्हणजे कमी जातले आनी असले काम घेवन लोक आमचे म्हऱ्यान येना म्हणजे आमकांय मानचें पडटलें की देर इज ए गुड गव्हर्नन्स idea is that all citizen services should be provided in an end-to-end e-format which means that you can apply online and you can get your certificate online sitting in the comfort of your own home or office digitally signed. You just need to print it out from your printer and it is valid anywhere. This also has a digital locker integration, so and digital locker is free of cost. You can put it into your digital locker, so you don't need to worry about document getting lost. It can be retrieved at any point in time, and it can be reprinted. What we would like is that across the state of Goa, we will have citizen service centers in all the 12 talukas, and then probably take it down to some of the panchayats, and finally federate it down right to the village level. We want to work shoulder to shoulder with the people here and bring all government e-services, especially which are having a government to citizen interface, onto this platform so that you don't have to go and visit any department. You can come here, submit your application form and collect the certificate from here as well. So there is no interface with the bureaucracy in the government and everything is time bound. खूप आनंद झाला एफिशियंट आणि ट्रान्सपरंट प्रशासन दिवपाच्या नदरेन सरकारान उबारिल्ले हे महत्वाचे पावल आसा सामान्य नागरिकांक एखादो आवश्यक डॉक्युमेंट रोखडोच सहजपणे ऑनलायन मेळपाची सेवा ह्या द्वारे उपलब्ध जातली सध्या रेव्हेन्यू लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड या खात्यांनी ही सेवा आयच्यान सांसेत तालुक्यात उपलब्ध जातली फुडल्या 15 ऑगस्ट पर्यंत आनीक 2 तालुक्यांनी ही सेवा उपलब्ध जातली आणि येत्या 3 ते 6 महिन्या भितर सगळ्या खात्यांनी ही सेवा उपलब्ध जातली ही सेवा गोंय सरकारान नागरिकांक उपलब्ध करून दिल्या बद्दल या सेवेचो लाभ नागरिकांनी घेवचो ही आयज तुमकां विनंती करता सगळ्यांक देव बरें डायव्हर्जन सर्टिफिकेट ज्या रायट टू टाइम बाउंड सर्व्हिस एक्टा प्रमाणे आसा म्हणजे 5 दिसांत समज कास्ट सर्टिफिकेट दिवची पडटा रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिवची पडटा जाल्यार मनशान हांगा येवन फक्त एप्लाय करपाचें 5 दिसां भितर येवन हांगा सर्टिफिकेट व्हरपाचें मामलेदारा कडेन वचपाची गरज ना खंयच्या क्लार्का कडेन वचपाची गरज ना कोणाच कडेन वचपाची गरज ना फक्त हांगा येवन तुमी काम केलें फीज भरले जाल्यार हांगाच्यानूच सर्टिफिकेट वता ऑनलायन सुविधा घरा कडल्यान करपाक मेळटा आणि ऑफलायन सुविधा हांगा येवन करूंक मेळटा आणि साऊथ गोवा कलेक्टेड येदे व्हडलें आशिल्लें ताचे खातीर विजय सदांच लागिल्लो की आमकां सालसेकार सदांच वेगळें जाता आनी साऊथ गोवा लोकांक खूब कश्ट जाता ते कशे तरी आमी बेगीन सॉर्ट आउट करुया म्हणून आणि CSE ओपनिंग जेन्ना आमचो प्लॅन आयलो तेन्ना विजय म्हणपाक लागलो पयलो आमी सावथाक स्टार्ट करुया सालसेच्यान सुरवात करुया कित्याक आमच्या लोकांक हाची चड गरज आसा जातून सेवा एक जाग्यार मेळटली म्हणून आज आमी पयलें CSE सेंटर ओपन केलां जातून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट मैसूर खातें जातून तुमच्यो सगळ्यो सर्टिफिकेट रेजिडेंस इनकम कास्ट डायव्हर्जन्स सगळ्यो सर्टिफिकेट प्रोसेस साउंड परमिशनां तशीच सर्वे प्लॅन्स फॉर्म D DSLR जे तुम्ही वताले सर्वे डिपार्टमेंटान ना जाल्यार तुम्ही समज लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटान वताले जंय तुम्ही खंयचे आपले फॉर्म रजिस्टर करपाक कंपनी रजिस्टर करपाक शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट तुमकां वचून पेपर भरचे पडटाले रिन्युअलाक परत डिपार्टमेंटान वचचें पडटालें सगळें थंय बंद जाता तुमकां ह्या डिपार्टमेंटांनी न वता
खंयच्यान सरकारी अधिकारी न मेळटा हांगा येवन तुमची कामां सरासत जातली आणि हाज्या खातीर सर्वसामान्य लोकांक जावचे म्हणून हो सरकार जी कामां करीत आसा तातूंत आनी एक 3 ते 6 म्हयन्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एज्युकेशन, सोशल वेलफेअर, वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट जे आम्ही इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या अंडर घेतल्या ते सगळे डिपार्टमेंट ह्या सिटीजन सर्व्हिस सेंटरच्या अंडर येतले. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट म्हणजे आपण पेपर घालो आनी आपल्याक मेळना म्हणून जे लोकांक दिसता नाल्यार कोणाक एलिगेशन आसतले की कितें दिल्या शिवाय काम जायना हे सगळे थंय बंद जाता कित्याक तुमकां कोणाक काय दिवपाची गरज ना. सगळो प्रोसेस ट्रान्सपरंट ह्या सरकारान दवरला जातून तुम्ही यो नेसेसरी फीज भरा आणि तुमचे पेपर व्हरात.